गोंयावेलें एक पुरातन देवस्थान आनी हांगचे भावीक हे दर वर्षी आषाढी एकादशी किंवा इतर सगळे हिंदू संस्कृती भितर आसा ते सण नित्य नेमान ताजें पूजन करतात। हांगचे महाजन आनी हांगचे भावीक आसात आयज चिखलकाल्याच्या निमित्तान आयज एकठांय आयिल्ले आसात। काल आषाढी एकादशी जाली, सगळो उत्सव जालो, पूण आयज ताची सांगता जाता आसतना आयज हांगा चिखलकालो म्हणजे आमची संस्कृती आसा, आमची हेरिटेज आसा, आमची परंपरा आसा, लोकसंस्कृती आनी हे चिखलकाल्यातले खेळ आयज आमी पळयले की सुंदर अशे आमचे सगळे जमाव तरणाटे आनी यूथ आनी बाकीचे सगळे वयस्कर सगळे एकठांय येवन हो उत्सव आमी मनयतात। अत्यंत सुंदर रित्या हाचें गोंयभर प्रदर्शन जाता। चिखलकालो ही एक गोंयच्या भुमींतली संस्कृती आनी गोंयच्या देव देवतांच्या मुखार आमच्या मातये कडेन नातें सांगपी विठ्ठल रखुमाई म्हणजे विटेवरी उबा म्हळ्यारच तातूंत मातयेंतल्यानच तांचो यश आसा, म्हणून हे सगळ्या कडेन परिचीत जावपाक जाय। एक हांव ह्या महाजनाचें खूब खूब अभिनंदन करता। एक वेवस्थीत आयोजन नियोजन करून तांणी सुंदर अशा ह्या चिखलकाल्याची आयज हांगा प्रदर्शन केल्लें आसा। आनीक जे झेंजी म्हणून आयज आसात तांकां आपल्या परंपरेची याद जावपाक जाय, फुडले पिळगेन येणाऱ्या पिळगेक ही संस्कृती दिवपाक जाय, म्हणून ह्या लोककलेचें जे दर्शन जाता, लोककलेचे वारसा आसा आनी लोककला व आमची संस्कृती जतन करपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हत्वाचें पावल आसा। हांव नारायण मसूरकर विठ्ठल देवस्थानाचो अध्यक्ष, म्हाज्या वांगडा आसा आमचो कमिटीचो मेंबर बाब सुरेश श्रीकांत। हो आमचो आषाढी उत्सव 3 दिसाचो जो शुक्राराक सुरू जाल्लो। आषाढी दशमी जाली, पालखी जाली, कीर्तन आशिल्लें 7 ते 9। दुसरे दिसाक म्हणजे काल आषाढी एकादशी निमतान सकाळी 8 ते 2 मेरेन भाविकांक स्वहस्ते विठोबाचो अभिषेक करपाक मेळटालो। ते नंतर कीर्तन काल तशेंच आमकां भाविकाचो तसो भरपूर गर्दी जाली देवळांत आनी उत्सव आमचो बरो साजरो जालो। आनी आयज आषाढी द्वादशी त्या निमतान हो आमचो चिखलकालो, हेच्या पयलीं कीर्तन जालें 4 सुमार। ते नंतर देवळां भितर गोपाळकालो जाता, म्हणजे ल्हान भुरग्यांक आमी तांचो हार घालून एक फळ दिवन भितर देवळांत गोपाळकालो करतात। आनी तेजे नंतर हो चिखलकाल्याची जी परंपरा आसा ती जवळ जवळ 200 ते 300 वर्सांची हे देवस्थान आमी आज मेरेन तरी चालू आसा। जी जाणटेल्यांनी सुरू केल्ली जे विविध प्रकारचे पयलींचे जे खेळ आसा ते तितून भितर साकार जातात आनी ते आमी खेळटात। कबड्डी जावं, वोडचालींक जावं, टग वरो म्हणटा, दाते, तरी आमकां ते जागो कमी आशिल्ल्या कारणान थोडे आमी गेम्स स्कीप करतात। मागीर आमी दहीहंडी फोडून ह्यो पालखी मिरवणूक वाळवंटाचेर आतां चतुर्मास सुरू जाता न्ही अशें म्हणटात, तेन्ना देवाचें स्नान करून आतां पालखी देवळां वतली आनी मागीर आरती आनी प्रसादान आमची उत्सवाची सांगता जातली।